हॅलो फ्रेंड्स, शंकर बोलचे आमच्या गोंया खातीर। हांव आसा एअरपोर्ट रोडाचेर, दाबोलीम एअरपोर्ट वयता त्या रोडाचेर। वो रोड वयता SMRC हॉस्पिटला कडेन आणि वो रोड वयता दाबोलीम एअरपोर्टाचेर। आणि ह्या रोडाचेर, ह्या जंक्शनाचेर SMRC कडे वयता तो रोड आणि दाबोलीम वयता त्या जंक्शनाचेर हे जे आता हो जे हे आहा न्हू, कितें हे तुम्ही पळोवपाक शकता। म्हाका दिसता उदकाचे जे पायपलायन आहा न्हू, तेचे कितें तरी उदक सोडपाचे बीन कितें हे आसतलें हे। ओके, सो हे आता लोखणाचे जे बॉक्स आहा न्हू, हे बॉक्स रस्त्याचेर घातला तुम्ही। आता PWDक सांगता, आयका, जे इंजिनियर बसल्यात न्हू, जे सायंटिस्ट बसल्यात, ओके, हे रस्त्याचेर आसा आणि हे रस्त्यार असल्या कारणान तो जो पत्रो आहा न्हू तो चेपला आणि हे रातचे 2 व्हीलर वाले जे कोण अबडे येतात न्हू तांकां हो त्रास जाता। सो माझी तुमकां मरे हंबल रिक्वेस्ट, तुमकां मरे ही कामां करपाक पगार मेळटा, पगार घेतात मरे तुम्ही, कितें। सो मातसो मरे लक्ष दिया हेचेर। हे आता बँड जाल्लेले आहा आणि भितून गेल्लेले आहा आणि कोण बावडो 2 व्हीलर वालो सकाळचे स्कुलान बिलान भुरग्यांक पावयतात न्हू, त्या टायमाचेर हांगासर गर्दी असता, कळ्ळें तुका। हे गॅप पळोवपाक शकता कितले सकयल गेला ते। सो मातसो हेचेर लक्ष दिया आणि हे जो पत्र्याचो जो पार्ट आहा न्हू, कितें, हो पार्ट रिपेअर करून घ्या, सारको लेवल करा, रस्त्याच्या लेवलाक हाडा तेका, जेणे करून कोण हांगासर पडचो ना। कितें पळोवपाक शकता तुम्ही कितले डेंजरस ते। सो कन्सर्न ह्या हांगासरलो जो कोण पंच आहा, चिकालीम पंचायतीक लागता दिसता, हांगासरलो कोण जो पंच आहा, कोण सरपंच आहा, MLA आहा, ओके, तेणी हेचेर दखल दिवपाची। दाबोलीमचो MLA जो आहा तेणी दखल दिवपाची। PWDक सांगून मातशें काम जाता इतले बेगीन करून घेवपाचे आणि PWD इंजिनियराक सांगता, अशें नेग्लिजन्स करू नका, रस्त्यार काय वणके पडलेले आहा, असले जे इश्यूज आहा, कितें, हे ऑन प्रायोरिटी बेसीस घे, जेणे करून कोणाक एक्सिडंट जावचो ना, दुखापत जावची ना। कोणी पडलो न्हू, हातपाय मोडलो जाल्यार 2 लाख रुपया खर्च येता, कळ्ळें तुका। सो माझी हंबल रिक्वेस्ट, हेचेर दखल घेया, कितें, आणि हे रिपेअर करून घेया म्हणून। कन्सर्न कोण वॉर्ड काउन्सिलर आहा, कोण पंच आहा, तेका हांव सांगता तूं मातशी दखल घे। हे गॅप तूं पळोवपाक शकता कितले गॅप आहा ते। देव बरें